नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। टॅक्सीवाल्यांचो इश्यू सुट्टा, मीटर आणि डाटा फ्री। मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा ड्रायव्हरूय गोंयचेच, येरादारी मंत्री म्हणटा मीटर सामकेच फ्री, ॲडव्हान्स ना 34 कोटींचो भार। पांच राज्याच्या वेंचणुकेत बीजेपीन नेमले प्रभारी सहप्रभारी। गोंयची जबाबदारी महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसाचेर, केंद्रीय मंत्री रेड्डी आणि जरदोश सहप्रभारी। जो तो पक्ष बरे फुडारी सोदता, बीजेपी अजूनही काँग्रेसींत कोण बरे आमदार असल्यार घेवंक तयार। आचार संहिता लागली काय आमदार मेकळे, मायकलाचे ओपन इनवाय। बोगस कॉल सेंटर चलोवन अमेरिकनाक तोपी घालपी 13 जाणांचे गँग मास्टर माइंडा सयत मोर्जे धरले। सायबर क्रायम सेल क्रायम ब्रांचीची एकठांय कारवाय। महावीर उद्यानांतल्यान कुळें ते दूधसागर पक्क्या रस्त्याच्या कामाक हायकोर्टाचो स्टे। वायल्ड लायफ बोर्डाची परवानगी जाय, नित्याचे रिपेराक परवानगी। आणि गोंयभर फुल्ले चवथीच्या बाजार। कोविडांत बोल्सांचें वजन देंवले, मात खरेदीक गोंयकार फाटीं सरना। पणजे बाजारकार चड, गिरायक पडलें। चवथीच्या बाजाराचेर तरेतरेचे रंग। टॅक्सीवाल्यांचो इश्यू सुट्टा, तांचे मागणेचो विचार करून मीटर आणि डाटा फ्री दितले। गोंयचेच ड्रायव्हर आसचे म्हूण 15 वर्सांचे रेजिडंट सर्टिफिकेट सक्तीचें आसतलें म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला। टॅक्सीवाल्यांचे इश्यू बरोबरूच वेंचणुके खातीर स्ट्रॅटजी करूंक वेगवेगळे इश्यू कशे हाताळप ते विशीं चर्चा करूंक बीजेपीची बसका जाली। टॅक्सीवाल्यांक खंय आतां मीटर सामकेच फ्री, ॲडव्हान्स ना म्हूण माविन उलयलो। सगळें करूंक 34 कोटींचो भार। आमी मिटर विथ डेटा हो फ्री दिवपाचो थारायला। 100% तांकां फ्री जो आसा हो तांकां फ्री दितले। दुसरी गजाल तांची कंटिन्युअसली डिमांड आशिल्ली की गोवा मायल्साकूय बी मिटर बसोवपाक जाय म्हणून। तांच्या मदीं आनी डिस्क्रिमिनेट जावपाक जायना, त्या खातीर गोवा मायल्स खंयच्याय टॅक्सी खातीर मिटर हो बसयलो वयतलो। तिसरी गजाल तांच्यांनी आमी तेजे ज्यो नोटिसीस तांकां दिल्या तेजेर टॅक्निकली तो प्रॉब्लेम रिजॉल्व करून तो विड्रॉल तांकां जाता तितके बेगीन मिटर बसयल्या उपरांत तांचोय प्रॉब्लेम जो आसा होय प्रॉब्लेम तांचो रिजॉल्व जातलो। चवथो प्रत्येक ड्रायव्हर जो आसा पळय न्ही हाजे कडेन बॅच आसप कंपल्सरी आसा। 100% ताजे कडेन बॅच आसपाक जाय आनी बॅच आसतल्या ड्रायव्हरा कडेन मिनिमम 15 इयर रेजिडंस आसपाक जाय। जेणे करून तांची बरीचशी कंप्लेन आशिल्ली की भायले ड्रायव्हर ते गोवा मायल्साचेर आसा म्हणून आमकां प्रॉब्लेम जाता। ताज्या खातीर हे प्रॉब्लेम रिजॉल्व जाले काय बरेचशे आमच्या सगळ्या टॅक्सीकार भावांचो हांवें उलयता आसतना खूब जाणांक सांगलेलें की चवथी पयलीं तांचो इश्यू आमी रिजॉल्व करतले। सो दॅट आमी आज सगळे जाण डेटा सांगलो मिटर विथ डेटा खातीर सगळे जाण मेळ्या उपरांत तेजेर डिस्कशनूय जालें आनी तेजेर आमी सोल्युशन काडलां की तांकां सगळ्या टॅक्सीकारांचो तेंच्यो ज्यो डिमांड आसल्यो ह्या डिमांडाच्या सहीत आमी तेंचे सगळे इश्यूज जे आसा ह्या डिमांडा वयले तेंचे रिजॉल्व जाता। आमी फ्री दितालेच। फ्री कितें दिताले पयले 50% मागीर 50%। आतां फूल फ्री दिवपा मान्य मुखेलमंत्र्यान जे डिसिजन घेयला आमी सगळ्यांनी मेळून घेयला ते आमी पालन करतले। म्हणजे तांकां न्ही पॅन्डेमिका एक्सक्यूज घेवन आमचे कडेन पयशे ना म्हणपा मेळपा ना इतलें। तांची म्हत्वाची आनी एक डिमांड आशिल्ली की रेट इन्क्रीज कर म्हणून आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रान तो रेट ऑलरेडी इन्क्रीज केल्लो आसा। ज्यांची परमीट कॅन्सल केला तांकां जाता तितके बेगीन मिटर जसो बसयलो न्ही तांचो व्हडलो प्रॉब्लेम जावचो ना। आमी तो थोडोसो तांकां जी नोटीस इश्यू केल्या पळय न्ही आमी डिपार्टमेंटाक सांगून त्यो नोटिसीस ज्यो मिटर बसयल्या फुडें विड्रॉ जाता। पण ह्याच इश्यूक लागून तुमच्याच मिनिस्टर मध्ये तू मेळ जाले मिनिस्टर ऑफ म्हणून काय हरकत ना काय तू मेळना आमी सगळे जाण बसोन बी शी आमी सांगलेलें आहा ते भाशेन की फ्री मिटर बसोवचो आनी तितून भितर कॉम्पिटिशन करचें न्हू। म्हणजे कितें आहा आमचे सगळे हॉटेल इंडस्ट्रीनी तेंचो
सिस्टम लागलेलो आहा थिंगा ते सिस्टमान कोणी इंट्रूड करूंक जायना इतले आमचे एकदा रेट वायज आणि मीटर बसयलो सगळे युनिफॉर्म युनिफॉर्म जाले कितलो बर्डन येतो ते ऑलरेडी ते बजेटान प्रोवायड केल्ले आसा टोटल बर्डन इज अबाउट 34 crores टोटली सगळ्या मिटर बसून होय ऑलरेडी आमी ते बजेट प्रोविजन केल्ले फायनान्सा कडेन सुद्दां क्लियरन्स घेतलेले ओली तांकां मागीर दिवपाक केल्ले कोस्टल बेल्टाक मोर्जे आरांबोल केरी कलंगूट कांदोलीम आरपोरा सगळ्या कडेन टॅक्सी स्टँड आहा तितून हॉटेलां आहा हॉटेलान स्टँड आहा हॉटेलान क्यू सिस्टम आहा हितून आमी खंयच्या कॅब एग्रिगेटराक येवन गेस्टाक व्हरोंक दिवचे ना वेदर दे बूक ऑन ॲप ऑर दे बूक ऑन एनीथींग थिंगासोर क्यू सिस्टम आसतलो कित्याक आयज जेन्ना आमी मिटर घालता आमी मिटराचेर वयतले जेन्ना सगळे टॅक्सी भाव आमचे मिटराचेर वयतले त्या हॉटेलान दुसरो कॅब एग्रिगेटर मोदेकात येवन कस्टमर व्हरोंक मेळचें ना हें आमी डिस्कस केलें सिस्टम या आदी कसो सिस्टम आसलो पूण ह्या सिस्टमान एड जाता हो मिटर देवेंद्र फडणवीसाच्या अणभवाचो गोंयाक खंय लाव जातलो डेफिनेटली त्यांचो वास्ट एक्सपिरियन्स संघटनेन आसलेलो महाराष्ट्राचे ते प्रदेश अध्यक्ष सुद्दां उरलेले आसा एक्सपिरियन्स हो डेफिनेटली आनी गोंयांतल्या प्रत्येक आमदारा कडेन तेंची स्वताची डायरेक्टली लिंक आसा वळख आसा ह्या सगळ्याच्या बळाचेर कार्यकर्त्यांच्या मदीं एक उत्साह आसा ते येयल्ल्या कारणान आमकां परत एकदां आमी जशें म्हणटा की येता त्या 22च्या इलेक्शनाक 22+ सीट आमी जिखतले हेजी आमकां खात्री आसा ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट येता ते 2022 विधानसभा वेंचणुकेक गोंयचे बीजेपी खातीर महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रभारी बरोबर जी.के. रेड्डी आनी दर्शना जरदोश हे 2 केंद्रीय मंत्री सहप्रभारी आसतले गोंया बरोबर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पंजाब आनी मणिपूर मेळून 5 राज्यांच्यो वेंचणुको तांचे प्रभारी सहप्रभारी बीजेपीन दिल्ली सावन जाहीर केले गोंय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पंजाब आणि मणिपुराच्यो वेंचणुको 6 म्हयन्याचेर तेंकल्यो बीजेपीन 5 राज्यां खातीर प्रभारी आणि सहप्रभारी सकाळी दिल्ली सावन जाहीर केले महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसाक गोंयचो प्रभारी केला जाल्यार केंद्रीय मंत्री जी.के. रेड्डी आणि श्रीमती दर्शना जरदोशाक सहप्रभारी केल्यात उत्तर प्रदेश धर्मेंद्र प्रधानाक प्रभारी जाल्यार अनुराग सिंग ठाकूर आणि अर्जुनराम मेघवाल तसेच हेर 5 जाणांक सहप्रभारी नेमल्यात उत्तराखंडात प्रल्हाद जोशी प्रभारी जाल्यार श्रीमती लॉकेट चॅटर्जी सरदार आर.पी. सिंग सहप्रभारी पंजाबात गजेंद्र सिंग शेखावत प्रभारी जाल्यार हरदीप सिंग पुरी मीनाक्षी लेखी आणि विनोद चावडा सहप्रभारी मणिपुरात भूपेंद्र यादव प्रभारी जाल्यार सुश्री प्रतिमा भौमिक आणि अशोक सिंगल सहप्रभारी गोव्यामध्ये गेली 4 निवडणुका सातत्याने मी जातो आहे त्यामुळे गोव्याचा परिचय देखील माझा आहे आणि खरं तर यावेळेसच्या गोव्याच्या निवडणुकीमध्ये आमचे लाडके गोव्याचे लाडके मनोहरभाई पर्रीकर हे आमच्यामध्ये नसणार आहेत पण तरी देखील पक्षाला जी दिशा आणि जो विस्तार त्यांनी दिला आहे त्याच्या आधारावर आम्ही पुन्हा निवडून येऊ आमचे केंद्रीय गृहमंत्री अमितभाई शहासाहेब असतील राजनाथ सिंगजी असतील किंवा माननीय नितीनजी गडकरी असतील या सगळ्यांची मदत ही आम्हाला त्या ठिकाणी मिळणार आहे 2 केंद्रीय राज्यमंत्री देखील माझ्यासोबत त्या ठिकाणी आहेत त्यामुळे आम्ही आमच्या परीनं पूर्ण मेहनत करून गोव्यामध्ये पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षाचं सरकार स्थापित करण्याचा प्रयत्न करू ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट कोरोनाच्या दुसऱ्या लारांत देशभर ऑक्सिजनाचो उणाव जाल्ल्यान मरणां वाडलीं दुयेंती सोंपले सरकारी गैरव्यवस्थापनान भारतीय युवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष B.V. श्रीनिवास उलयलो लोकांक व्हेंटिलेटर खाटी ऑक्सिजन मेळनाशिल्लो त्या वेळार कशे तरेन कंट्रोल रूम हेल्पलायनी करून लोकांक आदार दिलो ताचो अणभव श्रीनिवासान हेड ऑन सांगलो जो मेडिकल इमरजेंसी स्टार्ट हुआ तब हमने तुरंत टीम बनाए जो ऐसे ही ऑलरेडी हमारा पास टीम था उसको सेग्रीगेट कर दिया हॉस्पिटल आइडेंटिफाई करेगा कौन जो प्राइवेट हॉस्पिटल कितना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कितना है किनको ऑक्सीजन का ज़रूरत है किसको बेड का ज़रूरत है किसको वेंटिलेटर का ज़रूरत है टोटल अलग अलग टीम बनाए
क्यों है? तो वो सरकार का कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट के वजह से जो भी लोग मरे, तो लोग कोरोना से नहीं मरे, सरकार का कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट के वजह से लोग मरे। ये हमने टीम अलग बनाए थे, हमने जो ज़्यादा इफेक्ट कहाँ कौन से स्टेट में नहीं थे उस समय में, ज़्यादा पंजाब में नहीं था, हिमाचल में नहीं थे, ऐसे और मुंबई से तमाम जगहों से हमने सिलेंडर्स वगैरह मंगाए। और जो एक एक्सपर्ट से बात किया, उन्हें बता दिया जो सरकार ने 8 महीने मौका था, जो बेड नहीं बढ़ाए तो पेशेंट के लिए दिक्कत नहीं होता था। तो हम लोग ने जब तक उसको बेड नहीं मिलेगा तब तक हमने उन लोग के लिए ऑक्सीजन दे दे, किसी को इमरजेंसी है तो इंजेक्शन मैनेज करके दे दे, और कुछ लोग को वेंटिलेटर, हॉस्पिटल सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगते थे। हमने पूरा NCR से लेके पूरा देश भर लिस्ट बनाए थे, हमने तुरंत फ़ोन करते थे कहाँ बेड खाली है, अवेलेबल है, उनको आप इधर टाइम वेस्ट नहीं करना, आप तुरंत वहाँ जाए। और ऐसे हमने आश्वासन सबको नहीं दे रहा था, हमने आपको भी मदद करेगा इनको, हमने पेशेंट को भी सेग्रीगेट करता था। 15-15 हज़ार केसेस आते थे पर डे आपके पास, आप हमारा पास, उसको केसेस को सेग्रीगेट करते थे। कंट्रोल रूम 100 लोग ओनली केसेस को सेग्रीगेट करने में रहते थे, किसका स्टेट है उस स्टेट का कंट्रोल रूम को पास करते थे। उसमें भी इमरजेंसी किसको है, प्रॉब्लम क्या है, उसका सैचुरेशन कितना है, उसका ऑक्सीजन का कितने ज़रूरत है, इस तरीके का हमने आइडेंटिफाई करके उस तरीके का हमने तुरंत मदद करते हैं। गोंयभर चवथीचे बाजार फुल्ले, कोविडांत बॉल्साचें वजन देंवलां तरी चवथीचे खरेदीक गोंयकार फाटीं फुडें पळयना। वेळ काळ कितेंय आसूं, चवथीचे खरेदीक उमेद, परवडना जाल्यार वांटपण करतले पूण बाजार करतले। पणजे मार्केटांत माटोळेच्या बाजारकारांची गर्दी, गिरायक उणें, देमायत सोंपो, जाग्याचो मिटरान हिशेब, चवथीच्या बाजाराचे गोंयभर तरेतरेचे रंग। पणजे माटोळेचे सामान विकूंक बसतल्यांकडच्यान सोंपेकार मायज पयशे उखलता आनी पावती दिना म्हूण कागाळी। चवथीचो बाजार भरला, गिरायक ना, कांय लोक सवाय विकून चल्ले, कांय जाणांक परवडना, वेल्यान सोंपो मायज। माटोळी खंय आतां म्हारग आहा का सवाया? सवाया कितें रेट कितें आहा? 60-70 रुपया आसा, 30 रुपया आसा, 10 रुपया दिसता, 10 रुपया दिसता, 30 रुपया दिसता, आंबाडे 50 रुपया दिसता। सवाय याका लागून सवाय केला, कोविडाक लागून, आता लोका तरी पयशे ना, काय ना 1200 रुपया दी होय। कोण मागता मग? कामराचे एकूय वर्ष पळोवंक ना आमी, इतले पयशे घेता म्हणून, मागीर आनी मापून घेतलो जागो, एकूय वर्ष मापून जागो दिवना आमकां, तशीच बसला तशेंच घेतला, 200-300 रुपया घेताले, एक 1200 रुपया दी म्हणटा, गिरायक ना काय ना गिरायक, कितें म्हणून पळय व्यापार कसो हाडलो पळय, गिरायकूच ना म्हणून तिंका पयशे दिवना, हांवें म्हणलें गिरायक ना पयशे दिना म्हणलें, तशें सांगलां। कितें आनी हे पळय गाणीन आतां साक घालून बसला, कितें करपाचें, गिरायकूच ना रे, साप गिरायक ना। उदकान बसयला तुमकां न्ही, गाणीन साक घालना आनी गाणीन बसला, आनी हे स्लिपे दिना, पयशे घेता आनी वगीत वयता, स्लिपे दिना, काय दिवना, ना काय दिवना, तुमी कितें करपाचें, आमकां गिरायक ना पळय, बेजास हांवें, कितें करपा पळय, व्यापार म्हाजो कसो आसा, हाडल्यान हाडलेले पळय पोटली तशीच घातलेले मांडयलेले, उदक आहा सगळें जाय, हे उदकान बसयला आमकां। आनी म्युन्सिपाल्टीन कितले घेतले तुमच्या कडल्यान? आता तुझे कितले घेतले ने? 800 रुपया घेतले। हां, आणि गिरायक आहा काय ना? विकता खंय तर आता? सोपो घेतल्याक विचारल्यार तो खंय सांगता मिटरा प्रमाणे पयशे, पावती मागीर।
आता बरयला रिसिटी हाडटा सगळे बरोवन डिटेल घेतला तेंचे कितें घेतल्या कोणा कोणाचे कितले ते घेतला तर रिसिटी काडटा तेंका वचून ते म्हणटा कितें रिसिटी बी काय दिना म्हणून मरे आता हे बरयला आता वयता सगळे घेऊन येता वांगडाच दिता नाल्यार परत 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 ते बरे कार्बन घाल परत बरयचे पडटा रे प्राइस किती 60 रुपीज स्क्वेअर मीटर ते पैसे घेतला 1200 रुपये हांगा ना ती बायल ती उलयताली ती मरे एरिया वायज केला न्हू 2 दिसाचे ते रिसिटी हाडून दिता आता ताकाच वयता सावड्डेचो आमदार मंत्री दीपक पावसकारान सावड्डे शिमगोत्सव मंडळान दवरिल्ल्या चवथीच्या मांडाचें उक्तावण केलें. सगळे सामान एका मांडार. मांडाचेर 4 पयशे उरता ते मोल्या धाड फार्मांतल्या एक्सिडंटात सोंपिल्ल्या सर्वेश केळुस्काराच्या भुरग्यांक आज त्यांनी विचार हाडला आमच्या गांवांत एक फाटल्या दिसांनी एक्सिडंट जालो आनी आमचे शर्मेश किर्लोस्कर ताका अकस्मात निधन जालें आनी तेजे फाटल्यान तेजी फॅमिलीची 3 भुरगीं आसा माणकुली एक चवथी आसा एक पयली आसा आनी एक बालवाडी आसा आनी तिनूय भुरग्यांचो विचार करून तेजे बापायलें सपन आसलें ज्या शर्मेशालें सपन आसलें आपल्याले भुरगें बरें शिक्षण दितलो आनी परिस्थिती खातीर तो आपूण जे कमयतालो ते तेंचे कडेन पावयतालो आनी तांकां बरे तरेन शिक्षण दितालो पूण आतां तो ना पूण आमच्या मंडळान जबाबदारी घेतल्या हे ज्या वेपाराचेर ह्या माटोळीच्या वेपाराचेर जे प्रॉफीट जातलें ते सगळें आपूण तेंच्या फॅमिली म्हणजे तेंची भुरगीं जी माणकुली म्हणजे किर्लोस्कर सिस्टर 3 भुरगीं आसा माणकुली तेंच्या फुडाराच्या शिक्षणाक तेंची देखभाल करपाक हे जे प्रॉफीट जातले पळय ते तेंचे कडेन पावयतले म्हणजे हो एक बरो कॉन्सेप्ट. कुडचड्यार चवथीच्या बाजाराक सोशल डिस्टन्स. मंत्री काब्रालान पालिका पुलिसेची बसका घेवन डायरेक्शन दिलें. चीफ ऑफिसर म्हण पोलीस म्हण PI म्हण सगळ्यांनी आज आमी ड्रायव्ह केले कडेन आसा तेन्ना आमी माटवळीतल्यान सामान भरला तांकां आमी रिक्वेस्ट केला की सोशल डिस्टन्स राखूनच तुमी सामान तुमचें विकचें आनी लोकांकूय तुमी सांगचें की गर्दी करनाका म्हणून कित्याक काय म्हळ्यार कोरोनाचे दीस अजून सगळे कडेन ना सगळ्या कडेन चालू आसा तेन्ना आमी लोकांक रिक्वेस्ट करतात की तुमी काळजीपूर्वक तुमी सामान घेवचें. बाजूच्या स्टेटीन कोरोना वाडल्या प्लस निफा जाल्या आनी कशी जावपाक नाका आमच्या कुडचड्यार आज पासून सद्याक केसीस कांयच ना व्हडल्योश्यो ना थोड्योश्यो आसा पूण हे लोकांनी सांबाळपाक पडटलें. सो आज इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा चीफ ऑफिसर डेप्युटी कलेक्टर PI आनी ट्रॅफिक तांकां सगळ्यांक की सोशल डिस्टन्सिंग मातशें मेंटेन करून लोकांक खरेदी करचो. आपाचो पर्वरे इन्चार्ज विघ्नेश आपटेन माटोळी सर्त दवरल्या. भार दिवया माटोळी स्पर्धेन तुमी मोठ्या संख्येन भाग घेयात गोंयची संस्कृती जतन करुया आनी फुडल्या पिढीक दाखोवया की माटोळी कशी सजोवप आसता. मोठ्या संख्येन यात आनी तुमचो माटोळेचो फोटो आनी जी इन्स्ट्रक्शनां तुमच्या पर्यंत पावल्या आसतली त्या प्रमाणे WhatsApp करात 9309356440 ह्या नंबराचेर तुमचो फोटो माटोळेचो फोटो आनी तुमचे वोटर्स कार्ड वा खंयचें ID कार्ड मातशें WhatsAppar करात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. आग्वाद किल्ल्यांत कितल्याशाच स्वातंत्र्य सैनिकांनी हुतात्म्य पत्करले. 19 डिसेंबराक ह्या स्मारकाच्या उक्तावणाक प्रधानमंत्र्याक आमंत्रण म्हूण आमदार मंत्री मायकल सांगता. मायकल म्हणटा जो तो पक्ष बरे फुडारी सोदता. अजुनूय काँग्रेसींत कोण बरे आमदार आसत जाल्यार BJPक घेवंक तयार. आचारसंहिता लागली काय आमदारांक खंय बंधनां नात. आप पार्टी सगळ्यां कडेन वयता बरे बरे कोण कॅन्डिडेट आहा तेंचे कडेन वयता आनी तेणी वचपाकूच जाय. There is nothing wrong. BJP party will also take MLAs who want to join in BJP. जो तर अशें तांकां दिसता की काँग्रेसीन आनी कोण उरल्या तांकां ऑफर दितले ते अशें न्हू की कोण ऑफर दिना. सगळे पॉलिटिकल पार्टी दिता. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन ओनली पॉलिटिकल पार्टी. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज who thinks the think tank thinks that somebody is good in the opposite party
they will definitely give them offer to join this side. So अशें आसूंकूच शकना की every political party don't want to take MLAs, sitting MLAs who are going to get, their tenure is going to get over. आनीक 2 महिन्यांनी tenure सोंपता, 2-3 महिन्यांनी. So code of conduct लागलो, आमचो tenure काबार जाता. Then you can you have to think which political party you want to contest back again. जे कोण थोड्यांक खूब जाणांक ऑफर येतल्योच. There is no doubt about it. Inaugurate our freedom struggle jail or freedom movement jail, all those freedom fighters were jailed. Is likely to inaugurate this historic monument, which is refurbished, which is brought back to its original position, which was built some years back on 19th December 2021. Nah, this is tentative date given to him, and he has already said yes, but officially it is still not announced. But I am confident, and I am saying 100% confident, because I am also going to email to his office, to Prime Minister's office, and also going to send a letter telling him the importance of this monument, the importance. हो जो आमचो फ्रीडम स्ट्रगलाचो जो ही झेल आहा, हितून फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ गोंयचे नासले. मडगांव लोहिया मैदानाच्या ब्युटिफिकेशनात अंधाधुंदी. बोवाळ जातकीच लोहियाचो पुतळो सेफ जाग्यार शिफ्ट केलो. नेमप्लेटी व्हेल्यो. आतां स्मारक डेब्रींत उडयलां. पुतळ्याच्या प्रकरणात पालिकेच्या सुयोन कॉन्ट्रॅक्टराक कसो तरी साल्वार केलो. आतां स्मारकाचें कांड हाताळूंक क्रांतीदीन उत्सव समितीचो वांगडी फुडें सरला. नाजाल्यार स्मारक उखलूंक काँग्रेस तयार. लोहिया मैदानाचे ब्युटिफिकेशनाच्या नांवान अंधाधुंदी. लोहियाचो पुतळो अर्दवट आसा आनी कोनशाक आडवो घाला म्हूण बोवाळ जातकीच तो थंयच्यान आलेलो. नेम प्लेटी कशाय कश्यो वडयल्ल्यो त्योय व्हेल्यो. आतां मैदानावेले स्मारकाचो इश्यू. स्मारक डेब्रीत वडयल्ले मेळ्ळे. क्रांतीदीन उत्सव समितीचे कानार घाल्या उपरांत समितीचो वांगडी पावलो. कॉन्ट्रॅक्टर खंय ताचें काम वेवस्थीत करता. रस्त्याचें काम आनी ब्युटिफिकेशन खंय सारकेंच. इवन आमी रोडाचें काम दिताना आमी थंय रस्त्यार वचून उबे रावनात. कॉन्ट्रॅक्टरा जेन्ना काम दितात तो डामोर खंयचो घालता, कितें घालता तें कॉन्ट्रॅक्टरार आसता. सो आतां आमी कितें करपाचें, रिनोवेट जाल्यार उपरांत ताजी चवकशी करपाची, बाबा काम वेवस्थीत केला काय ना. परत पळय इश्यू रोडावळ डांबर आणि दिस इश्यू इज व्हेरी सेन्सिटीव. ओव्हरलूक जाता ना. हांवें फक्त तुमकां एक एग्जाम्पल दिला. हांवें फक्त एक एग्जाम्पल दिला तुका. कित्याक तुवें म्हणलें न्ही तुमी कोण येवन हांगा उबे रावनात. सो आमकां पूर्ण विश्वास आसा कॉन्ट्रॅक्टरार, तो काम आपलें वेवस्थीत करतलो. कॉन्ट्रॅक्टर ताका फावता तेन्ना खंय स्मारक व्हरतलो. ना कांयच सांगू ना. तो आपल्या टायमा वेळार काडटलो. आसतलो. स्मारक 24 वरां भितर जाग्यार घालेना जाल्यार काँग्रेसीची व्हरपाची तयारी. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. अमेरिकनाक तोपयो घालपी 13 जाणांच्या गँगाक तांच्या मास्टर माइंडा सयत सायबर क्रायम सेल आनी क्रायम ब्रांचीन धरले. मोरजे एका हॉटेलांत गँग बोगस कॉल सेंटर चलयताले. आमी US सरकाराचे एजंट. तुमचे हिस्ट्रींत क्रिमिनल नोंद मेळ्ळा. तुमचो सोशल सेक्युरिटी नंबर बंद करता म्हूण तांकां भिजडावप आनी सेटलमेंटाच्या नांवान पयशे उखलप. गोंयांत बसून अमेरिकेच्या लोकांक तोपयो घालपी 13 जाणांचे गँगाक मोरजे धरले. थंयच्या एका हॉटेलांत रूम घेवन हे गँग बोगस कॉल सेंटर चलयताले म्हूण म्हायती मेळटकीच सायबर क्रायम सेल आनी क्रायम ब्रांचीन एकठांय रेड मारून कारवाय केली. थंयसर फूल फ्लॅज कॉल सेंटर चालू आशिल्ले. पुलिसांनी थंय आशिल्ले 13 जाणांक उखल्ले. धरल्यात ते सगळे मुंबय आनी गुजरातचे. तातूंत तांचो मास्टर माइंडूय आशिल्लो. पुलिसांनी थंयचे 12 कॉम्प्युटर आनी लॅपटॉपा सयत सगळें सामान जप्त केलां. हे गँग अमेरिकन लोकांक टार्गेट करताले. US सरकाराचे एजंट म्हूण तांकां सांगताले. तुमच्या हिस्ट्री इन्व्हेस्टिगेशनात क्रिमिनल रिकॉर्ड मेळ्ळा. तुमचो सोशल सेक्युरिटी नंबर बंद करता म्हूण भेस्टावप आनी एखादो जायांत सापडलो जाल्यार उपरांत सेटलमेंटाच्या नांवान पयशे उखलप अशें कर्म हे गँग करताले. तांणी हालींच मोरजे हॉटेलांत रूम भाड्यान घेवन बोगस कॉल सेंटर उक्ते केल्ले. सध्या टॅक्निकल आनी फॉरेन्सीक तपास चल्ला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उसगांव MRF कडेन फातोडेर जाल्ल्या सेल्फ एक्सिडेंटांत एकलो गेलो. तिस्क उसगांवां धाटवाड्यावेलो 30 वर्सांचो उत्तम धामी
आगताक सोंपलो. उत्तम मोटारसायकलीन कुणय कामाक वतालो. MRFा कडेन मार्गार शेकड्यांचेर मोटारसायकल स्लीप जावन तो पडलो. ह्यो एक कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. आमची हरमलकर बेकरी, आम्ही पाव करता, पोळये, पॅटिसा, बिस्कीट, रोल, डिनर रोल ते सगळे करता. गोंय सरकार महिलांच्या सशक्तीकरणा खातीर नेटान पावलां मारीत आसा. तारची भाट शिवोली हांगा रावपी श्रीमती सुनेत्रा हरमलकर ही एक अशीच बायल मनीस जांच्यांनी बेकरी वेवसायांत नामना जोडल्यात. कोणा दुसरे कडेन कामाक वता आनी ते कितें जाल्यार मागीर म्हणटा कारण आमी तर एक बेकरी तर काडून केले जाल्यार एक धंद्याक गेले जाल्यार बरें जातलें. ह्या वेवसायान तिका मजतीचो हात दिला तो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. मुखेलमंत्री रोजगार येवजणे अंतर्गत सुनेत्रा हरमलकर हे बायल मनशेन हो वेवसाय सुरू केला. सगळे म्हणजे ह्या बिझनेसान म्हाज्या एका भुरग्याचें शिक्षण केलें. हे म्हणजे कितें फुडें कितें शिकपाचें आसा आनी हें करपाचें आसा तें म्हाजें घर बांदलें हांवें. परत भुरग्याचें आतां चेडवाचें म्हाजें लगीनय करून ह्या बिझनेसान हांवें तशें दिलां. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्द पाळून मायनिंग सुरू करून लोकांक एकदाची थाकाय कशी दिवं येता तें पळोवचें म्हणून दक्षिण गोंयचो खासदार सार्दिनाचो सरकाराक उलो. मायनिंग डिपेंडंटांक फटोव नाकात, मायनिंग सुरू करूंक यत्न करात म्हूण सार्दीन मागता. तेवटेन मायनिंग पिपल्स फ्रंटाचो मुखेली पुती गांवकार म्हणटा तोंडी नाका, पावलां उखलात. Our mining, they said mining is going to start tomorrow, day after, tomorrow, day after. Now today I read again about Supreme Court saying this. Well, Supreme Court is not wrong, but see that you do it as early as possible, because thousands of families who are depending on mining today, they go hungry. Don't give false promises. Follow the Supreme Court orders. See what way you can relax within the rules and do it as early as possible. सरकार फक्त उलयता, कांयच करिना. लोकां खातीर कितें तरी करून मायनिंग सुरू करची म्हूण पुती मागता. सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डरीन क्लियर मेन्शन केला की गोंयचें सरकार जें आसा तें इनइफेक्टीव आसा, कांय एक्शन घेवंक शकना, कांयच करूंक शकना आनी तेजेर ताशेरे ओडलेले आसा. म्हाजें म्हणणें पयलीं पासून तेंच आसा. सरकाराक दिसता की आमी मायनिंग सुरू करपाक जाय. जर बेगीन खरेंच सरकार दिसता की मायनिंग आमी सुरू करतले जाल्यार येन्ना सुरू करात मरे. गरिबाचें हित खंय आहा ताका पडलेलें ना. गोंयच्यो फॅक्टरी बंद जायत वयतात. बाकीचे हांगा तर उद्योग धंदे कांय येना. लोक बेकार जाल्ले आसात. जर काडले जाल्यार आज आमच्या देशाच्या हेज्या लिस्टा प्रमाणे आज 26% आमचे अनएम्प्लॉयमेंट आसा गोंयचो, विच इज द सेकंड हायेस्ट इन द कंट्री. हेज्या पयलीं इतलो अनएम्प्लॉयमेंट मॅक्झिमम 6-7-8% आसता. आनी दुसरें ह्या सरकाराचें नियंत्रणूच ना खंय. गोंयचे लोक आसात, गोंयचे कामगार आसात, मागीर ते बार्जवाले आसूं किंवा इंडस्ट्रीन आसूं, मालक भायल्या लोकांक हाडटात, आमच्या लोकल लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी विवेक प्रभू. आम आदमी पार्टीन चवथी खातीर आरती झेलो काडला. दिल्लीचो आपाचो मंत्री राघव चड्डान आरती झेल्याचें विमोचन केलें. ही आरती पुस्तिका चवथीक घराघरांनी पावयतले म्हूण गोंयचो आपाचो संयोजक राहुल मामरे उलयला. There is also a booklet that we are going to launch. मैं सभी गोवंस को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आम आदमी पार्टी आज इस पावन अवसर पे, गणेश चतुर्थी के अवसर पे एक बुकलेट भी लॉन्च करने जा रही है. मैं सभी को कहूँगा एक बार आप बुकलेट दिखाकर इसे लॉन्च करें. खड़े होके कर ले. हो आरतीचो संग्रह आसा चवथी खातीर आमी रिलीज केला आसा, प्रत्येक घरांत पावयतले आमी.
वारका सावन नावेले वचूंक मोठो फेरो मारचो पडटा म्हणून साळ न्हंयचेर पूल बांदपाक घेतला, पूण कोण तरी हें काम खंय आडायता, कॉन्ट्रॅक्टराक धमकायता म्हूण बाणावलेचो आमदार चर्चील सांगता. आमदारान जिल्लोधिकारी, पुलीस, PWD आनी कॉन्ट्रॅक्टराची बसका घेतली. पुलिसेन खंय कॉन्ट्रॅक्टराक कामार प्रोटेक्शन दिवपाचें उतर दिलां. हांवें कलेक्टराचो मिटींग भरयली. गव्हर्मेंट एनवायरमेंटली ब्रिज पास करता, सेंट्रल गव्हर्मेंट, आनी ब्रिज ओद ब्रिज मायज काम तयार जाता. मदें 2 हांबे बी तयार जाले. जी ब्रिज आहली कॉन्ट्रॅक्टर आहली 7 crore मोठ्या भाशेन मिनिस्टराच्या भावांनी ही हिंगा ताका धमकी दिली, आडायली आनी हो एक लागलो. तेन्ना हांवें पुलिस रिपोर्ट केलो आनी कलेक्टर रिपोर्ट केलो. तेन्ना तेंगे पुलीस प्रोटेक्शन दिलें आनी ब्रिज सगळे मार्किंग करून एज पर द लॉ, कोणाची जमीन उरला, कोणाची कांय केलें ना, सगळें एज पर लॉ करून ब्रिज तयार जालें आनी काम चालू आसलें. काम चालू आसतनाय तो मदें घुसपत म्हणून तो कॉन्ट्रॅक्टर बोब मारता. तेन्ना हांवें पुलिसां कडेन, पुलीस म्हणटा आमी कोणें कंप्लेन केलें ना कोण घुसपत म्हणून. तेन्ना ताका सांगितलां तेन्ना तो काम केलो कमेस करता त्या प्रमाणे तो काम कमेस करतलो. आनी कमेस करतना ताका कलेक्टरान ऑर्डर दिल्या तुका जाय तेन्ना तूं पुलीस प्रोटेक्शन माग आनी ते पुलीस प्रोटेक्शन दितले. 2 मनशांनी येवन ट्राकवाल्यांक बी पूल दिवप सारकें ना. कॉन्ट्रॅक्टर मोदालो आपल्यागेल्या ट्राकांक उज घातो म्हणून कोण सांगलें आनी कॉन्ट्रॅक्टर मोदालो पूण काम कोना. तरणाट्यांच्या बळार भारत एक दीस विश्वगुरू जातलो. तरणाट्यांक घडोवपाचें बरें काम शिक्षक करता म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शिक्षकांची तोखणाय केली. BJPन शिक्षक दिसा शिक्षकांचो भोवमान केलो. BJP टिचर्स सेला वरवीं शिक्षकांचे इशू आनी तांच्यो सुचोवण्यो सरकारा मेरेन वेवस्थीत पावूं येतात म्हणून प्रदेश अध्यक्ष तानावडे उलयला. टिचर सेल जो बेजिकली आसा ह्या सेला भितर वेगवेगळ्या हातूंतल्यान टिचरांच्यो, कारण खऱ्या अर्थान टिचरांच्यो प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी आसत की एखाद्या एज्युकेशनाच्या संदर्भांतलें एखादें बऱ्या तरेचें सजेशन आसत, हे केवळ शिक्षक दिवपाक शकता कारण तो प्रॅक्टिकल आसता त्या विशयाचेर. आनी ताका लागून ह्या निमित्तान हे सेल जे आसा एक बरें दिसलें कारण आमी बाबाजी कडेन उलयले आनी बाबाजी एग्री जालो की आपण रेडी आसा हें सगळें फुडें व्हरपाक. कारण तुमी बेजिकली भारतीय जनता पार्टीचे टिचर सेल म्हणून काम करता आसतना एखादें बरें जर सजेशन आसत जाल्यार तें सरकाराक दिवपाक बरी गोश्ट. आमी सगळे जाण पळयता की आमच्या भारत देशाक पुराय जगाचेर विश्वगुरू करपा खातीर, ताचो दर्जो मेळपा खातीर काम करपी आमच्या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी हे सदोदीत कार्यरत आसा. आनी एक ना एक दीस आमकां विश्वगुरू ह्या देशाक संबोधले वयतले हे निश्चितच म्हाका खबर आसा. आनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे सांगताय बी आनी ते कोणाच्या बळाचेर तर ह्या देशांतल्या तरणाट्यांच्या बळाचेर. आनी ह्या देशांतल्या तरणाट्यांक घडोवपाचें काम कोण करता आसत जाल्यार ते गुरुजन करतात, तुमी करतात. म्हणून परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन. इनोव्हेशन आपल्या टिचिंगात आनी आपल्या सदच्या रुटीन प्रोसेसान येवप हाची अत्यंत गरज आसा अशें म्हाका दिसता. आनी निश्चितच पॅन्डेमीक कारणान तुमी नवीन नवीन नाविन्य हाडपाचो सातत्यान प्रयत्न केलो आनी तुमी भुरग्यांक मोटिवेट दवरले. त्या बद्दल सगळ्या गोंयभरच्या सगळ्या टिचरांचे खूब खूब अभिनंदन. टीचर हो शिक्षक किंवा गुरु हो फिजिकल प्रेझन्सान जेन्ना शिकयता आनी ती एक रिलेशनशीप बिल्ड जाता टिचरां मदें, भुरग्यां मदें, न्ही फक्त भुरग्यां मदें तर सरभोंवतणी रावपी लोकां मदें, त्याच बरोबर तांच्या पालकां मदें आनी बाकीचे जे वावर करपी संस्था आसात तांचे मदें जी एक तरेची जी बांदिलकी हो संबंद निर्माण जाता तो सारको मोलादीक. अनट्रॅप्ड हें श्लोक पै काण्याचें पयलें पुस्तक मंगळारा प्रकाशीत जालें. कोविड प्रोटोकॉल पाळून श्लोकाच्या पुस्तकाचें पणजे विमोचन जालें.
श्लोकाचे शिक्षक आणि पालक पुस्तकाचेर उलयले. The kind of power that comes with being a teacher is something that I personally never take for granted. And when I first read his writings, I realized that unlike a lot of poetry and stories, Shlok's writing had these details that you don't normally see. A lot of imagery, and it wasn't a conscious effort, is what I realized. It was a gift. Because every time I read a poem or a story, I would get a complete picture of what it was trying to say, and I think that was great. So that's why I thought that maybe he could write more. But honestly, I can't take credit for this book. That's all his mom. I just as a teacher thought that he could write more. That's all. So at first I started writing poems due to the influence of my sister. But then I sort of also started writing short stories because of the encouragement given to me by my professor, Sandeep Royforde. He helped me and he told me to start writing stories and submitting them to these competitions. And while these competitions, I just started writing more. And as time passed, I gathered a lot of content. And it was about mid-pandemic last year that we decided to publish this book. And so for the past 1 year, we've been working with the publishers in Belgaum, and I'm happy to say that we finally achieved our goal, and the book is here. मडगांव पालिकेत काडिल्ले फ्रॉड टेंडरां खातीर जाल्लो खर्च आनी कोर्टांत फ्रॉडां डिफेंड करूंक केल्लो खर्च वसूल करचो म्हणून शॅडो कावन्सील मागता. तांणी फ्रॉड टेंडरांचें प्रकरण लोकायुक्ता कडेन व्हेल्लें. ACB चौकशेंत 95% कामां फ्रॉड म्हणून स्पश्ट. फ्रॉडां डिफेंड करूंक पालिकेन टॅक्स पेयरांचो पयसो आदोगादांचेर कड्डिलो. ताची खंय वसुली जाय. फाटीं आमी गेल्या त्या कावन्सिलाच्या टर्माक आमी एक मॅटर उगड्यार हाडलो. तो म्हणल्यार फ्रॉडुलंट टेंडर्स 64 सुमार कामां टेंडर केल्ली वॅल्युईंग मोर दॅन नियरली 3 crores. आनी ते लोकायुक्ता मुखार वचून लोकायुक्तान मागीर ACB इन्क्वायरी जावची म्हूण ऑर्डर केली. आनी ACB इन्क्वायरींतल्यान कळून आयलें की 95% सुमार इरेग्युलर आहा म्हण कामां सारकी ना म्हण. आनी त्या खातीर ताजेर मागीर ऑर्डर जाली. ACBची फायंडिंग्स येयली. आनीक आतां जेन्ना कन्फर्म जाल्लें आसा की 95% वर्क्स ही सारकी ना, त्या टायमार आमी हें टेंडर करपाक आनी ताजे उपरांत जी केस जाल्ली तें डिफेंड करपाक कितलो खर्च लागलो तो आमी RTI मागिल्ले. एक म्हणल्यार सर्टन टेंडरींग पब्लिकेशनाची कॉस्ट आनी दुसरें डिफेंडींग कॉस्ट एडवोकेटाचे फीज. एडवोकेटाचे फीज 40,000 आनीक जे टेंडर पब्लीश करपाचे आशिल्ले ते 4,500 कितें तरी. तेजे भायर सेट्स करपा जाय स्टेशनरी कितलोसो गेल्लो आसा. एनिवे पूण आमचो आतां डिमांड कितें आसा की हो जो खर्च जाल्लो आसा स्पेशली टू डिफेंड द मॅटर. आतां आमी जेन्ना उगड्यार हाडिल्लें की हें सारकें ना म्हण कारस्थान कितें आहा तें रॉंग जाल्लें आहा. इनस्पायट ऑफ दॅट डिफेंड करपाक गेल्ले आसा म्युन्सिपालिटी. आनी डिफेंड करपाक टॅक्स पेयराच पयस कित्याक. सो त्या कारणां लागून आमी एक एप्लिकेशन घालपा आसा की हें जे एक्सपेंडिचर जाल्लो आसा ह्या टेंडर प्रोसेस फ्रॉडुलंट टेंडर पब्लीश करपाक तेजे भायर डिफेंड करपाक जितलोय खर्च जाल्लो आसा ते कोण रिस्पॉन्सिबल आसा तांचे कडेन रिकवर करचे. ह्यो एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन, JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात. चवथीक भटांनी घरांनी पुजेक वचचे न्ही म्हणून चुकीचे SOP काडले आनी सांजे मेरेन मुख्यमंत्र्यान फाटीं घेतले. काँग्रेसीन इश्यू केला. मुख्यमंत्री म्हणटा SOP तज्ञ समितीन केल्ले. चवथी सारकेल्या धर्मीक नाजूक विशयाचेर SOP मुख्यमंत्र्याक कळनासतना कशे काडले काय म्हणून प्रस्न. ब्युरोक्रेट सरकार चलयता जाल्यार खंय बरखास्त करात. काल एक सरकारान SOP काडली रिगार्डिंग गणेश फेस्टिवल. आनी शॉकिंग म्हणटा पळय ते
द SOPन एक अशें येयलें की द पुजारी द भट शूड नॉट विजीट द हावज आनी सांज जाता म्हणसर ती SOP विथड्रॉ केली आनी विथड्रॉ करता आसतना CMाक जे हांवें बायट आयकल्या CM सांगता दॅट एक्सपर्ट कमिटीन ते SOP तयार केलेले. आता एकदम 2-3 प्रश्न उभे जातात. SOP on such sensitive issue, on the greatest religious function that is celebrated by the majority community in Goa and respected by all people of all faiths, expert committee is issuing an SOP without it being coming to the knowledge of the Chief Minister. The Chief Minister of Goa has to answer. And if it is so, then the question is this government being run by the bureaucrats? Our demand, if that is so, then the demand of our opposition leader and our party president to the governor to sack this government, that if the SOP was not brought to the notice of the Chief Minister, what action he would take against the expert committee? भटजींनी चवथी वेळार स्वता जावन चत्राय घेवची. सिम्पटम्स असल्यार भायर सरचे न्ही म्हण कोविड एक्सपर्ट कमिटीचो वांगडी साळकार उलयलो. प्रॉब्लेम जाले की जेन्ना आमी चवथीचे डिस्कशन करून घेतले सगळ्यांचे लक्ष आशिल्ले भटाचेर कित्याक आमकां दिसता की भट चड स्प्रेड करू शकता बी म्हणून असो. पण इफ ही इज असिम्पटोमॅटीक ही इज एज गुड एज एनीबडी एल्स. इफ ही इज सिम्पटोमॅटीक येस सिम्पटोमॅटीक ताणें घरांतल्या कोणाचे वचचें न्ही आनी ताणें आपली टेस्ट करूनच वचचें अशें आमकां अजुनूय दिसता की ताणें इफ ताका जर खोकली आसा ताका जोर आसा जाल्यार ताणें ओके आपले चवथीचे आपले यजमानान आपयला म्हणून वचचें न्ही. पण आमी आयज परत आमची एक मिटींग घेवन कित्याक आफ्टर ऑल दीस सो देन वी हॅड अ एमर्जन्सी आयज आमी परत 1:30 सुमार मिटींग घेतली व्हर्च्युअल आनी ऑनलायन आनी ऑफलायन बोथ एंड ऑलमोस्ट 17 to 18 आउट ऑफ 21 डॉक्टर्स अटेंडेड दीस. आनी थंय आमी अशें डिसिजन घेतलें की इफ ही इज नॉट सिम्पटोमॅटीक म्हणजे ताका कांय त्रास ना then following all COVID appropriate behavior he should do भटपण करूं येता ताच्या. म्हणजे ताणें भटपण करतना मास्क घालपाक जाय डिस्टन्स दवरूंक जाय ते हात पांय लायतात की ह्या घराचे एकले की पांय धुवन एनिवे ते धुतात म्हण तूं सगळे बिकॉज वेन दे आर एंटरिंग द न्यू हाऊस यू हॅव टू क्लीन युअर सेल्फ अँड सॅनिटायझर्स घेवचो सादे शाबून सुद्दां वापरून बरें धुल्यार जालें. अँड सी टू इट दॅट यू इन द एंड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आसप इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. फायनल मेसेज कितें फायनल मातसो यू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ गोवा एक आनी सेकंड थिंग म्हाका तांकां फोग लायतना मातसो कंट्रोल लाया कित्याक इट इज नॉट ओन्ली पोल्युशनाचें पण जे कोविड पेशंट जावन गेल्ले आहात तांकां चेस्टाक प्रॉब्लेम आहा तांकां ह्या धुवरान आनी त्रास जावंक शकता. लोकांनी स्वता जावन चत्राय घेवची म्हण मुख्यमंत्री उलयलो. गणेश चतुर्थी हो स्टेट फेस्टिवल आसा. प्रत्येकाच्या घराघरात चवथ खूब व्हडा उमेदीन मनयली वयता. हाजी म्हाका चत्राय आसा. लोकांच्यो भावना म्हाका समजता. भटजी प्रत्येकाच्या घरात येवन भटजीन पुजा केल्ली ही सगळ्यांक जायी आसता. गणपतीचें विसर्जनूय वेवस्थीत केल्लें सगळ्यांक जाय आसता. हांव फक्त सगळ्या गोंयकारांक आव्हान इतकेंच करतलो की आमी चवथ मनयता आसतना सुद्दां जे प्रिकॉशन्स घेवची आमी काळजी घेवची जेणे करून की कोविडाचो स्प्रेड जो आसा तो सगळी कडेन जावचो न्ही. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यानांतल्यान कुळें ते दूधसागर पक्क्या रस्त्याच्या कामाक हायकोर्टाचो स्टे. राना खात्याक पावसा उपरांत नित्याचे रिपेर करूंक कोर्टाची परवानगी. उद्यानांतलो कच्चो रस्तो गरज नासतना पक्को करता म्हूण याचिका. सुप्रीम कोर्टाचे 2015तल्या आदेशा प्रमाण राष्ट्रीय रानवटी जीव मंडळाच्या स्थायी कमिटीची अशा प्रकल्पांक मान्यताय लागता. सांखळे वसंत नगरांतल्या गार्डनाच्या सोबितीकरणाची बुन्याद सांखळे पालिकेन घाली. तातूंत फुटबॉल ग्राउंड वॉकिंग ट्रॅक स्टेज चिल्ड्रन्स पार्कय आसा. पालिकेच्या फंडांतल्यान 1,10,00,000 मोडून हें उद्यान उबें जाता. सांखळेंतल्या उदकाचो प्रस्न कांय प्रमाणात सुट्टलो. उदकाच्या कनेक्शना प्रमाण उदकाच्यो टाकयो दितले म्हणून नगराध्यक्ष उलयला. हो एक आमी 2 फेसीन पयलीं प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा. हांगा मेन येतलो एक फुटबॉल ग्राउंड आसतलो, एक स्टेज येतली आनी अलोंग द एक कंपाऊंड हॉल एक वॉकिंग ट्रॅक येतलो आनी इवन कंपाऊंड हॉलाचेर आमी मॅश घेतला म्हणजे हांगा कोण भुरगे खेळ्ळे जाल्यार बॉल भायर रस्त्यार वयचो न्हू. सो ऑलमोस्ट 2.5 मीटर हायटीचेर मॅश येतली अलोंग ऑल 3 सायड्स. आनी सेकंड फेज आमचे तेवटेन आसा थंय चिल्ड्रन पार्क आसा विथ चिल्ड्रन इक्विपमेंट आनी प्लस एक ओपन जीम आसतलें.
जिमीले आणि फुडलो प्रोजेक्ट आसा पळय तो एक्चुअली आमचो सध्या आमी घेवंक ना भितून कित्याक कॉस्टिंग मातसो चड जातलो म्हणून तो फ्युचर डेव्हलपमेंटाक आमी दवरला तो एक व्हॉलीबॉल ग्राउंड आनी बास्केटबॉल ग्राउंड करपाचो आसलो पूण ह्या हितून तो ना तो फुडें घेवपाचो आसा. सर्वे जावन अशी जातली की न्ही घरान समज आतां 5 भाव आसा 5 भावांक टाकयो वयच्यो ना. ज्या घरान कनेक्शनां समज आसा 1-2 कनेक्शन आसा 5 कनेक्शना प्रमाणे आमी टाकयो दिल्ल्यो गेल्यो येतल्यो. फुडली चवथ येवच्या पयलीं लोकांक टाकयो मेळटल्यो हें आमी सांगता. फोंड्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साच्या स्विमींग पुलाचे मंत्र्याक पडून गेल्ले ना. क्लोरिनेशनाक पसून पयशे ना जाल्यार बाबून सांगचें म्हूण मोगोचो दोतोर केतन उलयलो. सरकार पातीशेर जाल्यार खंय मोगो आपल्या पयशांनी स्विमींग पूल जाग्यार घालता. फोंडेचे जाहीरनाम्यांत खंय बरे रस्ते, नव्यो उदका लायनी, हेल्थ, लायटीचेर फोकस. फोंड्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साच्या स्विमींग पुलाची अशी दशा जाल्या. एसओपींक लागून वापर जायना आनी खेळा मंत्र्याचे लक्ष नाशिल्ल्यान मेंटेनन्स ना. केमिकल ना तुमच्या फुड्यानूच ज्या स्टाफांनी सांगला की केमिकल ना, केमिकला खातीर पयशे ना आनी असो जर पूल हो असो आनी थोडे दीस उरलो जाल्यार भुरगे जेन्ना हेजे फुडें पेंवपाक येतले पेरंट्स भिल्यात. तांचे थोड्यांचे पोस्ट म्हाका वॉट्सॅपाचेर फेसबुकाचेर धाडल्यात आनी ही जर परिस्थिती म्हाका दिसली फोंड्यांतली फोंड्याच्या आमदारान जाता तितले बेगीन हेजेर जाता ते बेगीन एक्शन घेवचें. उदक नितळ करूंक क्लोरिनाचे खर्चाक सुद्दां सरकार पातीशेर काय म्हूण प्रश्न. जर पयशे तुमचे कडेन ना क्लोरीन हाडपाक पण तांच्यांनी फीज जी आसा बॅडमिंटन खेळटा ते लोकांची ते यंग एज म्हणा ओल्ड एज म्हणा तांची फी 300 रुपया वयल्यान 600 रुपया केल्या. फीज सुद्दां डबल केल्ली आसा. सो हांव गव्हर्मेंटाक आनी स्पोर्ट्स अथॉरिटीक रिक्वेस्ट करता की फीज डबल जावची न्ही, आसा तितली फीज उरची आनी त्याच प्रमाणे स्विमींग पुलाचे बेगींतल्या बेगीन तयारी जावन स्विमींग पूल हो फोंडेकारांक यूज करपा खातीर रेडी जावचो. ते लेबर सांगतात की क्लोरीन हाडपाक आमकां पयशे ना. हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की बाबा तुमी जर पयशे दिवंक शकना, ऑनरेबल सीएमाक सांगूंक सोदता तुमी जर फोंड्या स्विमींग पुलाक जर क्लोरीन हाडपाक पयशे दिवंक शकना एटलिस्ट आमकां 2 दीस एडवान्स सांगा, आमी क्लोरीन हाडून दिता. सो दॅट भुरगे जे स्पोर्ट्सान केन्ना तरी इंडियेक वचून मेडल घेवंक सोदता त्या भुरग्यांक फोंडेकारांक आनी गोंयकारांक त्या मेडला पासून वंचीत दवरूंक नाका. फोंड्याचो जाहीरनामो खंय लोकांचो आसतलो. बरे दर्जेदार रस्ते, लायट, नव्या उदका पायपलायनी, हेल्थ फॅसिलिटींचेर फोकस. ह्या मॅनिफेस्टोचे सजेशनां आमी समस्त फोंडेकारांक विचारतले. त्या करीन आमकां ट्रॅफिक कंजेशन कमी जावपा खातीर, रस्ते परत परत ना फोंडच्या खातीर, हेल्थ कशें इम्प्रुवायज जावच्या खातीर, फोंड्या कशें एम्प्लॉयड जावच्या खातीर, इंडिपेंडंट लायफस्टायल कशी घेवच्या खातीर आमचो हो प्रोग्राम आमी चालू करतले. आमी येत्या सप्टेंबर 14 या सप्टेंबर 16 तारखेक आमी हाजो कंप्लीट अनविलिंग सेरेमनी म्हणटा पळय तशी आमची सप्टेंबरान जातली. त्या गजालीं खातीर आमी हो मॅनिफेस्टो हो आमचो मॅनिफेस्टो नासतलो, हो तुमचो मॅनिफेस्टो आसतलो. तुमी जे म्हणटात ते मॅनिफेस्टोन येतले, ताच्या खातीर सजेशन्स जातल्यो, ताच्या खातीर कमिटी बसतली, ताच्या खातीर मिटिंग्स जातले आनी आमी फुडें सरतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. लोक काँग्रेसीक विटल्यात. आपाचेर भिस्त. बीजेपीक पर्याय आपूच. काँग्रेसीक मत दिल्यार बीजेपीकूच वतले म्हूण सी वोटर सर्वेचेर कांय गोंयकारांची प्रतिक्रिया. आम आदमी पार्टीन कोविडांत बरो वावर केला. आपूच खंय लोकांक बरी सर्वीस दिवंक शकता. I see Aam Aadmi Party winning in a big way in this election. They might even sweep with majority. They've been there during that brutal wave of COVID that was brought upon us by the negligence of our state government. They were there giving door-to-door relief. They were there with oximeters. They were there with oxygen cylinders. The government that was in power didn't do anything besides landing us into a big mess. Recently, the district of Satari was hit by floods, which was a party that first reached out to those locals whose houses were just washed away. Totally man-made disaster. So I definitely see a party like Aam Aadmi Party that has reached out to the Aam Aadmi, to the common man in times of need, in spite of not being in power, emerging victorious. If we give them our vote, we give them a chance in Goa, how much they can do for Goa. Aam Aadmi Party does not just give promises, it delivers on them and it goes beyond that. But whatever promises were done by Congress in the past has not been fulfilled. These have been the dreams you have just been given to people. People work for you because they will expect something out of you. People go out of the way, stand in queues and they make time, especially for the day of elections, so that their demands are fulfilled. If we tend to change ourselves, joining different parties and try to not fulfill the commitments as promised, it doesn't make sense.
To be very frank, like I will support AAP. The reason behind us, I'll tell you. I think AAP has gone out of the way to provide ration, it is rice or sugar or wheat or other cereals, to the actual people, the needy. Now, this is the time when people actually look out for, because if you see, people look out for the party to be them in the time of bad times, not only in good times. And in this time when of the COVID situation, people were jobless, there was no money coming in their kitty, the people, the kids going hungry, the families going hungry, that's a time when actually the party reached out to them. And that has to be appreciated. There's no doubt about that. As for now, my full support will be for the party itself. कोविड सिट्युएशन जालें थिंगा वालपय ते सायडीन फ्लड जालें अजून पर्यंत तेंचे हेल्प पावना आनी वन पार्टी आय हॅव सीन ती पावल्या लोकांक हेल्प करपाक तेंकडे जे जाता ते हिसपान म्हणजे ते पावरान ना तरी तेमी वचोन लोकांक हेल्प केला थिंगा तेंकडे जाता ते भाशेन आतां गव्हर्मेंट BJP म्हणटा ते गव्हर्मेंट थिंगा कांय ना तेचे हेल्प काँग्रेसाक बी वोट केल्यार BJPच गव्हर्मेंट फॉर्म करतलो सो आतां आमकां ऑप्शन आहा म्हणटा ते फक्त आप इज द ओनली ऑप्शन आनी हांव आपाकूच सपोर्ट करतलो आनी चॉयसूच ना आमकां गोंयकारांक ते बेश्टे पयशांचे लालची जाल्ले आहा सो नाव वी कांट ट्रस्ट काँग्रेस सो नाव ओनली वी हॅव ओनली वन ऑप्शन कित्याक होप आहा ती आमची बेश्टी आम आदमी पार्टी हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबूक पेज टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपाचेर 4 चौगांत मास्क घालात विस्कळ भोंवात सॅनिटायझर वापरात वाशिनाचे 2 डोस घेयात बी प्रुडंट देव बरें करूं तुम्ही पळयतात प्रुडंट यू आर वॉचिंग प्रुडंट